Jiggy Biggy Tara, powered by MCC Bank. आयच्या दिसा आमकां समेस्तांक सांगाता हाडूंक सकला जाल्यार ते जावन आसा संगीत. जिगी बिगी ताराच्या ह्या नव्या एपिसोडांत तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. हांगासर आमी पयल्यान पयले देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रायम स्पॉन्सर्स जावन आसचे MCC बँक. सो तांचो पाठिंबो आसल्यान हांगासर आमचे कार्य मुखार आमी हांगासर सकल्या आनी मग अशें न्हू तुमचोय आमकां मोग दिल्ल्यान आमी तुमकां समेस्तांक आभारी जावन आसा. वेल आयचो एपिसोड आमी हांगासर आरंभ करता. ऑडिशन्स मुग्धाले मी पळोवन आसल्यात साबार हप्त्यातून आमच्या भुरग्यांचे टॅलंट ऑडिशन्सान थंयसर कसो आसलो तापमान. And definitely it was a sense of there was a little bit of nervousness आणि थंयसर कॉम्पिटिटिवनेस खंडीत जावन आसलें आनी टॅलंट आमकां खंडीत जावन दिसूंक आयलें. पूण हो रावंड आरंभ जाताना द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू गेट टफर. येदोळ पर्यंत भुरग्यांनी विंचिल्लीं पदां स्वखुशेन आसलीं. रेपिटेटिवनेस आसलें, एका भुरग्यान गायिल्लें पद आनेका भुरग्यान गायिल्लें जावन आसा. पूण आज तावन देर विल बी नो रेपिटेटिवनेस. कित्याक आमच्या प्रोडक्शन टिमान खंयचें पद विंचलां तेंच पद आमच्या भुरग्यांनी गावंक आसा विथ कॅरिओके. सो जावंक पुरो टेम्पो, जावंक पुरो रिदम, जावंक पुरो परफॉर्मन्स, जावंक पुरो तांणी कशें गायन करतात, खंयच्या शैलींत गायन करतात, एवरीथींग इज गोइंग टू मॅटर. आनी इतलें टफ जावन आसतना आमचे जजींग पॅनली स्ट्रॉंग आसा. वेल आज तावन आमच्या जजींग पॅनलांत आसात झिनाबाई आनी रायनाबाई. बट अलोंग विथ दॅट हांगासर जजींग पॅनल लीड करतात लोका मोगाळ याजक. तुमी जाणात आमी तांकां पळयलां दायजी वर्ल्डाच्या साबार कार्यांनी. जावंक पुरो MTG गल्फ एडिशन, जावंक पुरो MTG हांगासर तांणी वरोवणी दिल्या. भोव अपुर्बायेन तांणी थंयसर वरोवणी दिल्या. एक संगीतकार, एक वाचपी जाणवायान बरयल्लें. तांच्या उतरांचेर आसची ते एक वेट दॅट्स इनक्रेडिबल. तांचो शर्माव जावंक पुरो, तांचे स्पीच जावंक पुरो आनी जजींग करची एक शैली जावंक पुरो वा तांणी अशेंच उलोवचें एक स्टायल जावंक पुरो आमकां समेस्तांक विस्मितायेन ते बरतात. आनी हांगासर ते दायजी वर्ल्डाचे हांगासर ह्या वेळार जिगी बिगी तारा MCC बँक जिगी बिगी ताराचे जजींग पॅनल लीड करतात म्हणटा आसतना आमकां एक व्हड दादोसकाय. सो वॉर्म वेलकम टू यू रेव्हरंड फादर डेनिस डेसा. बाप डेनिस डेसाक आमी मोगाचो येवकार मागता अँड वी आर व्हेरी एक्सायटेड टू सी हांगासर कशें अनफोल्ड जाता आमचे मुखले राउंड्स. वेल तांकां सांगात दितात आमची रायनाबाईक तुमी आमच्या साबार कार्यक्रमांनी खंडीत जावन पळयला वा तुमकां तांची बऱ्यान वळख आसा. ती एक फामाद वोकलिस्ट जावन आसा. सुमेळ म्हणल्या पंगडाक ती तरबेती दिवन आसा आनी साबार भुरग्यांक ती भोव आपुर्बायेन वोकल ट्रेनिंग दिवनूच आसा. सो शी इज अ व्हेरी फेमस वोकलिस्ट आनी हांगासर MCC बँक जिगी बिगी ताराच्या पॅनलिस्ट ती एक जावन आयल्या म्हणटा आसतना आमकां एक व्हड गौरव. देखून तुमकांय मोगाचो स्वागत. वेल आमच्या दोगांय जजीसांक सांगात दितात अनेकले फामाद व्यक्ती आनी प्रत्येक जावन कोंकणी संवसारांत. दायजी वर्ल्ड कुटुंबाचो सांदो ते जावन आसात आनी साबार शो डिरेक्ट केला. आनी हांगासर संगीताक तांचें कनेक्शन कितें आसा. ही इज अ व्हेरी वंडरफूल लिरिसिस्ट. तांणी साबार पदांक तांणी उतरां बरयलांत आनी हांगासर जिगी बिगी ताराचे ते एक जज जावन आयलात. वेल ही इज नॉट जस्ट अ लिरिसिस्ट, ते एक लेखक जावन आसात, ते एक मुवी डिरेक्टर जावन आसात. तांचे सिरियल्स तुमी पळयलात, आमचे साबार तांणी शो डिरेक्ट केलात. आनी अशें पळोवप जाता आसतना आय हॅव बीन पार्ट ऑफ दायजी वर्ल्ड फॉर क्वायट सम टायम. जावंक पुरो ड्युएट सिंगींग, जावंक पुरो जिगी बिगी तारा सीझन 1 देखून तांचे मस्तू हांवें आयकलां. देखून हांव एकल्यान काल्याक आयकोनचें आज इल्लीं भुरगीं इल्लीं आयकून दी. सो हांगासर भुरगीं राखून आसात तांचे परफॉर्मन्स दिवंक आनी एज अ जज ते राखून आसात. जजीस एज अ जज ते एक जज करूंक. आतां सांगाता तुमी पळयला जावंक पुरो ऑफ लेट रिसंटली तांचें एक मुवी पोस्टर रिलीज जाल्लें आनी ताचें नांव जावन आसा बापाचे पुताचे नावी. सो दीस इज समथींग व्हेरी एक्सायटींग. प्रत्येक जावन कोंकणी संवसारांत स्टॅनी वेळा म्हणले व्यक्ती एक मुवी हाडून आसात. तांणी केल्लें डायरेक्शन. सो इट इज ऑल हीज ब्रेन बिहायंड ऑल ऑफ दीस. सो ते एक मुवी हाडटात म्हणटा आसतना आमकां समेस्तांक एक्सायटमेंट. सो एवरी वन्स वेटिंग तांची मुवी कशी आसतली, टीजर पळोवंक, ट्रेलर पळोवंक, उपरांत मुवी पळोवंक. And this is something very exciting for everyone, specifically कोंकणी संवसारांत. वेल मोगाल वीक्षकांनो हांगासर आमचे जज जावन आसचे मानेस्त स्टॅनी बेळा. तांकां म्हजो प्रणाम आनी मोगाचो येवकार. He is my mentor and I'm very, very glad to welcome him on the judging panel.
वेल आनी घडाय करनासतना ह्या पयल्या रावंडाचे आमचे कंटेस्टंट्स कोण आसात, आमचे पार्टिसिपंट्स कोण आसात, कितें हाडून येतात म्हूण पळोवंक तुमी आतुरायन राखून आसात. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टायम, या आनी पळोवन येवया. देव बरें करूं. कोमल जेनिफर कोमलाचें काल म्हणटात ते आरंभ ताणें कार्यक्रमाक तो दिवचो आरंभ आसा पळय तोच सामको एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तिथे आसता. आनी आतां आयच्या ह्या एपिसोडाचे पयले कंटेस्टंट आमचे आसा लेनोरा आल्मा गोवियस न्ही गी बोंदेल टावन. येस सर. या बोंदेल टावन आमकां दायजी वर्ल्ड ऑफिसाक मस्तू लागीं तूं. ओके. आनी तूं आज सिंग करचें, तुवें सिंग करचें पद आसा. पदाचें नांव कितें? योरे पावसा. योरे पावसा. कोणें बरयल्लें हें पद? हें पद लॉयड रेगून बरयल्लें. कंपोज केलें रोशन आंजेलोर. आल्बम ये मानाता आनी सिंग केलें अडॉल्फ जयतिलकर. वय एक बरें कॉम्बिनेशन लॉयड रेगोचें आनी रोशन आंजेलोराचें जायतीं पदां आयिल्लीं आसात न्ही कोंकणींत. विशेश लांब काळाक उरचे तसलीं पदां तांणी ह्या कोंकणी संवसाराक दिल्लीं आसात. आनी एडॉल्फ जयतिलक ताचो थाळो आसा तो कितले फावटी आयकल्यार तो परत 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 आयकाय म्हणून जावचो एक ताळो एक. सो तुका मस्तू चॅलेंजीस आसात. एका पॅकेज म्हणटात लॉयड रेगो, रोशन आंजेलोर आनी एडॉल्फ जयतिलक तांचे पद आनी ते मेल वर्शन पद तें तूं आतां गावंक येते आसा. ऑल दी बेस्ट. थँक्यू. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Washes all your pain. Let it rain. Yore pausa yo. Yore pausa yo. Yore pausa. Yore, 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 yore. Pausa yo. Yore pausa yo. Yore pausa. Yore, 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 yore. खुशी जाता नाचूंक आतां बावड्यांनी तुज्या. आशा जाता दिसूंक म्हाका बावड्यांनी तुज्या. म्हज्या मौनांतली जडाई आंगांतली अळसाई सुटोंक पावसांत यो. यो रे पावसा यो. यो रे पावसा यो. यो रे पावसा. यो रे, यो रे, यो रे, यो रे, यो रे पावसा यो. यो रे पावसा यो. यो रे पावसा. यो रे, 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 यो रे. आकाशाचेर कुपा मांडून घडघड्यांनी भिरांत हाडटाय. भुंयतळाचेर वारें धाडून खुलखुल्यांनी थंडाय भरताय. शेळेर तूं सोरे मजा दिता. मेळीन तुज्या रे अतरेक फुलता. ह्या कामाच्या उज्याक तूं सुशेगाद दिसय रे. रे यो रे, यो रे, यो रे, यो रे, यो रे. यो रे पावसा यो. यो रे पावसा यो. यो रे पावसा.
is in the air, love is everywhere, love is all around. Love is in my heart, love is in my soul, love is on my mind. Raining in my heart, raining in my soul, raining all around. Dancing in the rain, dancing to the song. Oh, what a lovely song. स्वप्नाच्या सुंदर सरगार म्हाका तूं आपूण व्हरताय कोकणाचे मधुर बेंगेन उमाळ्यांनी तूं फुलयताय मोगा सोचो हो सोसूंक कसो जिवा सोलो हो भोगूंक कसो या प्रायेच्या उज्याक तूं सुशेगादी जै रे रे यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे लेनोरा आल्मा गोवियस बोंदेल टावन तुका बरो देवान ताळो दिला अपूर्बायेचो ताळो कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन थँक्यू फादर तुजें कॉन्फिडन्स बरें आसा स्टेज अपियरन्स मायक कसो वापरचो हें पुरा ABC ऑफ सिंगींग म्हणल्यार तुका गुर्त आसा आतां एक सवाल तूं खंयच्या क्लासींत आय 9th standard 9th स्टँडर्ड व्हेरी गुड आतां तूं ह्या हंताक पावलाय म्हणटा आसतना प्रिलिमिनरी रावंड्सांनी पुरा जाल्ल्या वेळार तुका थोडे गायडलायन्सांनी दिल्यात म्हणून चिंता खंयचें गरजेचें संगीत गरजेचें की साहित्य गरजेचें हें सवाल चड जालें कोणा गे पळय सांग तुका गुप्त आसलें सांग हांव तुका हेल्प करतां दोन्ही गरजे दोन्ही गरजेचे व्हेरी गुड एब्सोल्युटली रायट आतां साहित्य म्हणटना तातूंत ह्या पदाचो म्हाका सारांश सांगताय की हे पद पावसा विशीं जावन आसा आं. पावस भुमीचेर येताना कितें पुरा घडटा ह्या पावसान सांगलां आनी पावस मनशाक कितें भोगूंक करयता तें सांगलां तूं पयल्या पावसाक भिजलाय गी म्हणी ती मजात दुसरी हांव चिंता ती मजात धरती आहा पळय भुंय पयल्या पावसाक राखून रावता आनी पयलो पावस आयल्या वेळार कितलो संतोश भोगता म्हणलें धरती गचगूत तशें बरें इमेजरी आहात हे लॉयड आनी आमचे जया तिलक आनी रोशन थोड्या वर्सां आदीं हांव आतां म्हातारो जावन आयलो म्हाका ते तोवळ तरणी तारां जिगे बिगे तारां तोवळची आतां ताणें नांव केलां तुमी जिगे बिगे तारां आनी मुखार येवची कितलें बरें प्लॅटफॉर्म तुमकां दिलां पळय दायजी वर्ल्डान आनी आमचो संजीव बाबा पळय तुमकां बरें कितलें ग्रूम करता यू आर लकी इन फॅक्ट आतां तुमचे वरवणी कर तुज्या पदाची कशें जालें म्हण तूं सांगताय की आमी सांगच्या पयलें सांग फ्रीली सांग कांय तातूं पाडबुंगो कितेंच ना दीस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड देर आर मेनी मोर ऑपॉर्च्युनिटीज सांग बरें जालें आं. प्रॅक्टीस केल्या बरी केलां आं. बट इल्ले पिच वयर सेकेल जाय हां हां गुड व्हेरी गुड दॅट मिन्स यू आर व्हेरी क्लेवर आनी कितें आसा आनी आनी कांय ना समा केला हांवें पळय गे हां हायर नोट तुजे बरें आयकतात वयर वेता आसतना बरें आयकता आनी ते एक येवचें आहा पळय तेंय बरें आयकता लोवर नोटाक गेल्ले कस जातात गी लोवर नोटाक खंय ट्रेनिंगा वेताय गी तूं हिंदुस्तानी घेता व्हेरी गुड कोणा लागीं रोशन सराक व्हेरी गुड सो तुका सर बरें मागता कोय तुमची नवी इगर्ज जाल्या न्ही बोंदेल
क्वायरान म्हणे आसाय की वय वय व्हेरी गुड त्यामुळे ते आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी एक उडासतो वेलफेबाचें पद आसा पयलें तुका हर्सितेल्या धनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्याद्वारी ताची हर एक म्युजिकल नायट सुरू जावची त्या पदांद्वारी देवान दिल्लें देणी देवाक हरसूंक आसची ही गरजेची वस्तू आनी तुका थंयसर तूं बरी तरबेती जातली विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट तुका अभिनंदन पाठयता कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू फादर लेनोरा एडॉल्फ जयतिलकन गायलेलें पद अटेम्प्ट करचें ते एक ताकात तुका एक शाबासकी पाठयजे कश्टांचें पद सुलाभेचें पद न्ही हाय नोट्स आसात लोअर नोट्स आसात ब्रीद करूंक मस्त कडेकस जाता ते योरे 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 तुवें सदांच बरें करून सांबाळ्ळें थोडे पिचिंगाचे इश्यूज जाल्ले तें स्टार्ट करतना कोरस मागीर ते योरे योरे म्हणटाना तुका ब्रेथ पावना तें पुरा अभ्यास कर न्हू तुवें खंय ब्रीद करचें तें पुरा प्लॅन कर न्हू केलां आसतलें पूण हांगा येवना कोणा बरें जालें ओवरऑल गुड तुजें कॉन्फिडन्स पाद्रेपान सांगलें बरी तूं नासतलें कांय नर्वसनेस दिसूना तुज्या परफॉर्मन्सार तुका सर बरें मागता थँक्यू मॅम म्हाका लेणोराचें पद आयकताना आमचो फामाद एक गावपी आसा हरिहरन ताची एक इंटरव्यू उडास आयली आनी ताणें इंटरव्यू करच्यान ताका एक सवाल विचारलें तुज्या जिणयेंत तुका मोगाचो म्हणचे पदांचो सब्जेक्ट खंयचो म्हणून सो ताणें सगळे सब्जेक्ट ताका जे कंपोजर लिरिसिस्ट म्हाका दितात ते म्हाका मोगाचे हांव ते एक्सेप्ट करता पूण त्या पैकी आवय मोग आनी पावस पावस म्हाका हे 3 संगती आसा चड मोगाचे म्हणल्यार म्हाका आज लेनोराचें पद आयकताना ताच्या इंटरव्यूचो उडास आयलो आवय विशयान मस्त पदां हर एक कवी साहित्य बरयता आनी आवयक आमी मान दियत दुसरें तुवें म्हळें मोग इज अ जनरल टॉपीक तुका कादंबरीक फिल्माक आनी परत तें जायचें पूण पावसा विशयान बरोवच्या पडटा तातूंत एक जोश आसा एक ताचे एक दुसरोच अनुभव आसा आनी भोवशा हरिहरान सामा सांगलें आनी लेस्ली आनी हरिहरान बरयलें एक पद आसा कृष्णानी बेगने मारू कम बॅक एज अल्ला कम वॉटेवर तूं कसोय ये आतां मस्त तुजी गरजा तुमची खंयच्याय रितीन ये देवा आमच्या गांवाक एक समाधान हाडणे म्हण सांगलें सिंगलें म्हाका तेय उडासा घेता पूण इज अ गुड सिंगर बरो सिंगर हिंदुस्तानी सिंगर वय लेणोराच्या ह्या पदाद्वारे आमकां हरिहरणाक उडास करचो एक अवकाश मेळ्ळो बरें अटेम्प्ट मुखल्या हंताक येता आसतना जें कितें तिद्दोणी दिल्यात त्या विशयान सर तुवें काम करपाक आसा ऑल दी बेस्ट थँक्यू सर एडन गी ॲडन एडन एडन सो म्हजें प्रोनाउन्सिएशन इल्लें वयरसकयल जालें ॲडन म्हणटात थोडे एडन म्हणटात थोडे आगांव म्हणटात थोडे एव म्हणनात बरो दिसताय बाबा व्हेरी गुड बरो दिसता आनी एडनान आज आशा म्हणलें आशा गी आशा आशा चेडू आशा गी आशा 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 म्हणलें पद विसला फुलचें फूल हांव बागिंतलें कोंकण मायेच्या वर्तांतलें एडन आमच्या कोंकणी मायेच्या वर्तांत फुलचें फूल सो एडन स्टार्ट करया गे येस सुपर ऑल दी बेस्ट फूल हांव बागिंतलें कोंकण मायेच्या ओर्थांतलें वाटसताना म्हाका गावची ती आशा कोंकण्यांतली पदां भविश्यान फूल हांव बागिंतलें कोंकण मायेच्या ओर्थांतलें वाटसताना म्हाका गावची ती आशा कोंकण्यांतली पदां भविश्यान म्हाका आशा तुमचे मुखार रावची म्हाका आशा कोंकण्यान पदां गावची रंगड सुकणे जावन अंतरळा खुपची मायगांवची सोबाय देखची म्हाका आशा तुमचे मुखार रावची म्हाका
आकाशा कोंगणेन पोदां गावची रंगळ सुकणे जावन अंतरळा खुपची माय गावची सोबाय देखची कितले सोबीत आमचे मंगळूर थंयसर आसा मुजेलान घर सुंदर सोबच्या पृथ्वे मोदे सोबयता मुजे हे ल्हानपण कितले सोबीत आमचे मंगळूर थंयसर आसा मुजेलान घर सुंदर सोबच्या पृथ्वे मोदे सोबयता मुजे हे ल्हानपण म्हाका आशा परत्यान मंगळूर पावची म्हाका आशा थंयच्या मातयेन खेळची माडा माडयेच्या तोटांनी भोंवची आनसा बेनसा पोनसा खावची म्हाका आशा पण मंगळूर पावची म्हाका आशा थंयच्या मातयेन खेळची माडा माडयेच्या तोटांनी भोंवची आनसा बेनसा पोनसा खावची कोंकणीन वार्तेली तुमच्या बेसावान माय भाशेक माय गावाक नांव हारतेली गौरवान तुका देखतेली नेंती जानवाय मुजी कोंकणीन वार्तेली तुमच्या बेसावान माय भाशेक माय गावाक नांव हारतेली गौरवान तुका देखतेली म्हजी आशा केदीन आमची ना म्हजी आशा केदीन बागची ना वाडोवन आसा तरी हांव परगांवान रनी तुका हांव फुडारान म्हजी आशा केदीन आमची ना म्हजी आशा केदीन बागची ना वाडोवन आसा तरी हांव परगांवान रनी तुका हांव फुडारान बाबा एडन बरें जालें तूं सुरवात करतना तशें शेंदोलयतना हांव इंदोलोंक सुरू केलें तुजें वट्टत आशा आसा की तुका कोंकणीन पदां गावची मुखारी आतां आसा मुखारी आसतली आसतली बरें करून कोंकणी पदां शिकोवन म्हणाचें दुसऱ्या भाशेचीं शिकून म्हणयत पूण कोंकणीची पदां शिकून गावचें सोडिनाका जायत गे मागीर अणसां बेणसां गावची आशा आसा गे म्हाका आशा आयली तुवें म्हणटाना काले अणसां गोत्ताय काले म्हणून ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಣ್ಸಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬೆಣ್ಸಂಗೆ ಪೋಳು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಸ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಣಸ್ ಪೊಳೆಲ್ಲ ಅಣಸ್ ಪೋಳು ನಂಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಪೋಳು ನಂಗೆ तुवें पळयला अणस म्हळ्यार अणसां म्हळ्यार पायनॅपल जायत की तुमी कितें गायतात पळय ताचे लिरिक्साचे अर्थ तुमकां गोत्ता आसाचे तुमच्या मम्मी डॅडी कडेन पयले
असो ह्या पद्दतीचो अर्थ घाले म्हणून सांगिचे ते ताळो तुमकां बरें करून एक्सप्रेस करूंक जाता जायत की बरें जालें तुजें सिंगींग तुज्या प्रायेक ल्हानसो तूं इतलीं उतरां शिकून बाय हार्ट म्हणचेन ती एक व्हडली गजाल इल्लेशें रिदमी तुका चुकलें जाल्यार तूं फाटी आयलोय धैर्यान फाटी आयलोय ट्रॅकार आयलोय तूं सामा व्हेरी गूड जायत गे तुका सर बरें मागता एडन Yes, sir. तुजी आशा बागली आं कोण ना हे सर म्हळ्यार व्हडना जायत गे मॅडम म्हण नातल्या प्रॉब्लम ओके तुजी आशा बागली गे खंयची पदां गांवची स्पर्ध्याक आमची आशा बागली न्ही खंयच्या गांवचो तूं Amambari. आमेंबाळगे ओके म्हाका तूं गायतना वेल्फेया बसपू तूं विश्वास आतां व्हड जाला तोय मुजे जाल्यार नांव मुजे विश्वास म्हूण गायन करतलो सो त्यात प्रायर ल्हान आसतना आतां रोजरी व्हड जाला आतां ह्या तेडे विडा वा आमचो रितेश रश्मी आनी आपल्या भुरगीं आसतना ल्हान भुरगीं ल्हानतावन तूं गायन करचें कितलें बरें देणें पळय हें भविश्या परगांवांत आसलो एकलो मायंगावा विशांचो श्रेश्ठ दानी मायकल म्हणा ताणें केदाळें म्हणचें 3 संगते आमी विसरूंक नजो आमची मायगांव मायभास ताणें सांगचें केदाळे परगांवांत आसलो केदाळे तांकां मायगांवा विशांत मायभाशे विशांत मस्त मोग एकलो परगांवांत आसलो इंग्लीश आतां सांगता घरा विशांत चिंतून घराणे विशांत म्हणटा वेन वॉन्डरींग फार ऑन डिस्टंट सॉयल वे फॉर्च्यून बिड्स मी रोम मिड स्प्लेंडीड सीन्स ऑफ जॉय ऑल टॉयल आय नेवर फॉरगेट माय होम home, sweet home, wherever I stay, wherever I roam, I'll never forget my home, I'll never forget my home म्हणटा तो म्हणजे आमकां केदाळे घरा येवची आशा मायगांव मायभास आनी मायच्या गांवांत पळय कितें बरें जाता पळय अणसां बेणसां म्हळें तुवें पणस म्हळें हे पळय आमच्या गांवची विशेशता तूं ल्हान प्रायंत पूण तुज्या प्रायतीक तुवें बरें गायन केलां एडन तुका सर बरें मागता यू प्रॅक्टीस येत गे मस्त प्रॅक्टीस कर मम्मी डॅडीला विचार आनी तुका कोण गुरू आसा पळय संगीत गुरू तांच्या लागीं विचार येत गे कॉंग्रॅच्युलेशन आमी 2 दाडयो दियांगे आमच्या एडनाक व्हेरी गूड वेल डन एडन हें पद बरयल्लें आसा रॉन्स्टन बेंदूर तो दुबाय आसा Ronston Mascarenas. रॉन्स्टन मस्करन्स हय तो बेंदूरचो आतां दुबाय आसा न्ही दुबाय आसा आनी दुबाय म्हण न्ही परगांवांत आशिल्ल्या सडावत काविनी आपली एक कविता या एक पद गांव विशयांत बरयलां तें बरें नासा रावंक सादच ना म्हणजे लागीं खासकेन हांव एक 10 वर्सां दुबाय परगांवांत आसलो आनी त्या वेळार आमकां अणसां बेणसां पणसाचें आनी चड याद येवचो चड उडास येवचो आनी थंयसर आसता आसतना आमी दिसाक कितलो घडयो कितलें घंटे गांवा विशीं चिंताव म्हणना आमच्या पेरंट्सा विशीं आमच्या फ्रेंड्सा विशीं आमच्या शेजाऱ्या विशीं आमच्या इगर्जे विशीं आमच्या गांवा विशीं कित्याक म्हळ्यार हर एक फावटी थंयसर बसता आसतना आमकां एकसूरपण बघता आसतना आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या मुतीक येतात आनी रॉन्स्टन मस्करेनस बेंदूर हाणें हें पद बरयलां आसा एक्चुअली ही मूळ आनी कविता उपरांत ही पदां रुपी आयिल्ली मूळ आनी कविता आनी ते फॉर्मेट ही कविताचे पोयम फॉर्मेटार आसा ही आनी एडनान निष्कळंक रितीन हें गायलें बरो सोंपतो निष्कळंक ताका कितेंच फिकीर ना ताका टेम्पो तें रिदम ताची कांय फिकीर ना ताका जें कितें शिकोवन दिलां तें ताचें गायन ताणें केलां एडन बऱ्या एका वेदीक तूं आयलाय पाद्र्यावान सांगलें बरीच विश्वास रबिंबस यस प्रायर असलेच प्रायर तो गायन करतलो एडनी मुखल्या दिसांनी अशेंच फामाद जातलो आनी जायजे म्हूण म्हजी आशा ऑल दी बेस्ट ॲशल रियोना डिसोजा Yes, sir. केल रायता न्ही गे Yes. तुवें गांवक वेचें पद आसा वालच्या उदकाक मोग दर्याचो Yes. मिकमॅक्साचें अपुरबायेचें एक पद हें पद गायिल्लें आसा प्रिमा रॉड्रिगस हिणें प्रस्तुती दुबय वस्ती करता आनी संगीत सजेनार तुवें हांगासर मिकमॅक्स म्हणून बरयलां एक्चुअली वय म्हज्या समजणे प्रमाणे जॉयल पिरेरान हाका संगीत दिल्लें जावन आसा सो तें करेक्शन तुवें करीचें ओके सो ऑल द बेस्ट Thank you, sir.
रातच्या सळरीक त्रेक संन्यासू फुलच्या सळकक अश्रू सूर्यासू एक सुरी बसल्यार मकारे तू सोडास सदासू वळच्या उदकाक मोग दर्यासू रातच्या संदेक अत्रेक सळल्यासू फुलच्या सळकक अश्रू सूर्यासू एक सुरी बसल्यार मकारे तू सोडास सदासू तर्दिली तुवे सोमसर नाका तुंस माका बासायले जीवे संद्रस्ता विनिंतली पोल तर्दिली तुवे सोमसर नाका तुंस माका बासायले जीवे चार दिसू बोल गेले तुझ्या सांगता चिंतून मोगा कंतीन सदा जीवित सोपयता चार दिसू बोल गेले तुझ्या सांगता चिंतून मोगा कंतीन सदा जीवित सोपयता वळच्या उदकाक मोग दर्यासू रातच्या सळरीक अत्रेक संन्यासू फुलच्या सळकक अश्रू सूर्यासू एक सुरी बसल्यार मकारे तू सोडास सदासू सुनजी सांगचे ऐकला दुखावीने सुखीजीने घेतला लाभला रडचे नाका हसूनजी सांगचे ऐकला दुखावीने सुखीजीने घेतला लाभला अधीर झाला जीवित मोजे फुडार दिसना अंतर उभय रस्तो दाखय वाट कळना अधीर झाला जीवित मोजे फुडार दिसना अंतर उभय रस्तो दाखय वाट कळना वळच्या उदकाक मोग दर्यासू रातच्या सळरीक अत्रेक संन्यासू फुलच्या सळकक अश्रू सूर्यासू एक सुरी बसल्यार मकारे तू सोडास सदासू वळच्या उदकाक मोग दर्यासू रातच्या सळरीक अत्रेक संन्यासू फुलच्या सळकक अश्रू सूर्यासू एक सुरी बसल्यार मकारे तू सोडास सदासू वळच्या उदकाक मोग दर्यासू ॲशल येस फादर तुवें बरें प्रयत्न केलाय तुका अभिनंदन पाठयता पयल्यान पयलें थँक्यू खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं 9th नायन्थ की खंय इस्कॉल तुवें खंयच्या इस्कॉला वताय सेंट जोसेफ कुलशेखर कुलशेखर ओके ह्या पदाचो सारांश वा आशया म्हणटा हांव पळय कालें जावंक पुरो एक प्रेमी तिका सांडून गेल्ल्या प्रेमी विशयांत तिचें जिणी वर्णून सांगता करेक्ट सांगलें तुवें पूण 9th स्टँडर्ड बेगीन जालें मात तें बेजार ना न्ही हांवें सांगल्यार बेजार करनाका ओके ह्या सॉंगांत एक विराह वेदन आसता न्ही एका प्रेमीचें एक विराह गीत म्हणल्यार बरीत ओके पूण तें इल्लें ग्रिप्पी आसा ताका पंच आसा एक दम आसा तुवें मायक काणयोची रीत आहा पळय तातूंत तें तुका हेल्प करना गे म्हणून दिसता म्हाका तुवें बरें तें एक इन्स्ट्रुमेंट मायक आहा पळय मायका सांग आतां खेळा जें म्हणटात मायक म्हळ्यार तुका तितलें वापरूंक गेल्लें बरें धर स्ट्रेट धरलें जाल्यार तुका आनीक बरें दम येता त्या पदांत म्हणटा
ओके तुवें बरें गायन केलें तुजें एक्सप्रेशन्स इल्लें बरें जाल्यार ऑफकोर्स हें बेजाराचें सॉंग वय पूण एक्सप्रेशन्स इल्लें बरें करूंक प्रयत्न कर जायत की तुका अभिनंदन पाठयता ताळो बरो आसा तुजो ॲशल येस मॅम पाद्रापन सांगले बरे ताळो एकदम मधुर सुमधुर स्वीट आसा एकदम पूण इल्लेशें ओपनली तुवें सिंग करेचें आसलें हें पद जायत गे तिल्लें तोंड उक्तें करन समा मायक वापरन केल्लें जाल्यार आनीकी बरें येतें बरें जालां ताळ बरें करून सांबाळ्ळाय ते थोडे ल्हान ल्हान मायन्यूट वेरिएशन्स तुवें घाले बरें आसलें ओरिजिनलान नात जाल्यार तुवें तुजेच इल्ले घाले काम केलां ह्या पदा वयर बरें जालें ओवरऑल नीट परफॉर्मन्स बट तेंत उडास दवर आनीक इल्लें ओपनली सिंग करेचें जायत गे ताका ताचे इफेक्ट दुसरें आसता जायत गे ॲशल येस सर मिकमॅक्साचें पद आयकतना म्हाका दुसरें कितें चिंतूंक मतीक येना म्हाका तें पद आस्वादन करची ती एक म्हणटा ती संवय जावन गेल्या मिकमॅक्साची मोदेलेची बारा आनी मिकमॅक्साक हांव वैयक्तीक तरान जाणा बिजय आसतना प्रेमाक हांव जाणा प्रेमा ल्हान चली ते दाडा आनी मिक्स मॅक्स इंस बिजयत सरल्या वेळार हांव आसलो पूण अपुर्बायच्या पदां तुवें सांगल्या प्रमाणे तातूंत तुवें कालिंगे डेप्थ आसा तातूंत कितें आकर्शण आसा ताच्या पदांत पळय तुवें सांगलें तें प्रेमिकाची तातूंत ती गजाल ह्या पदांत येता म्हूण मिकमॅक्स ताचे जिणेंत जायत्या संघर्शाक वळख जालो आनी त्या उक्त्यान ताणें सांगलें आनी ताचे संघर्श खुद्द तो एका ताच्या जिणेच्या संघर्शांनी पडलो तो समाजाचे संघर्श तो देखतलो समुदायाचे संघर्श देखतलो आनी खंयगी ताच्या उतरांनी आसा पळय ताच्या उतरांनी हे सगळे संघर्श घुसल्यात आनी सब्जेक्ट एक जावंक पुरो एक मोगा एक प्रेमा विराह जावंक पुरो पूण ह्या सब्जेक्टा भितर आतां तो म्हणटा रडचें नाका हांसून जियें सांगचें आयकलां दुखाविनें सुखी जिणें केदना लाभलां हांव चिंता तें मिकमॅक्सान ताणें काबूल केलां कित्याक म्हळ्यार ताकाच सांगलें तें दुखाविनें सुखी जिणें केदना लाभलां आदीर जालां जिवीत म्हजें फुडार दिसना अंतराळ उबय रास्तो दाखय वाट कळना असल्यो गजाल्यो एज अ रायटर म्हाकाच बरयतना थोडे आमकां आमच्या जिणेंत जावचे संघर्श आमच्या जिणेंत जावची गणितां थोडे आमकां कळीत नासतना या कळीत आसून असले सब्जेक्टांनी घुसतात आनी हें सगळें सांगता मेळटना असलें एक अपुर्बायेचें एक काल म्हणटा ताका एक स्ट्रक्चर मेळटा एका पदाक एका सब्जेक्टाक मिकमॅक्सान असलींच पदां जायती कडल्यां तुमी आतां सांगली ती मोदेनेची बाराबार तातूंत ताचे भितर एक अर्थ आसा भायलो एक अर्थ आसता भितर एक वळार्थ म्हणटा ती गूंड अर्थ आसता आनी मिकमॅक्साचें पद विंसिल्ल्याक तुका हांव शाबासकी पाठयता आनी बरें करून तुवें गायन केलें वरेणाऱ्यांनी तुका ताचे काल तांत्रीक गजाल्यो तुका सांगल्यात तुका सर बरें मागता थँक्यू एडन शॉन मिनेजेस एडन शॉन मिनेजेस शॉन सोबीत दिसता हितून थँक्यू सर एका धाकटो भुरगो व्हडल्या एका स्टेजीक येवन पावला हाय कर पाद्र्या बाकी हाय कर हाय फादर रायना बायक हाय कर हाय मॅम हाय मॅम ओके सुपर तुवें आज विंसिल्लें पद आसा विल्फियाबाचें म्हजी माय स्टार्ट करया गे जायच ताचे पयलें कांय उलोवचें नाका न्ही गे माय विशयान उलय आमी जायतें उलोवंक आसा आमकां मागीर ओके ओके सर ऑल दी बेस्ट जर म्हाका देव म्हजो दिश्टी पडून मुळात तर म्हाक तुका कितें जाय मागतलो दाड देवा जिवंत करून एक दिसाक तरी येव म्हजी माय माय म्हजी संवसारान आसतना घडयेचे सूख तिका लाभले ना दाड देवा
दिसाक धाडतिका रोवन तिचे पाय तोलो सन्मानान. जर म्हाका देव म्हजो दिश्टीक पडून मुळात तर माग तुका कितें जाय. मागतलो धाड देवा जिवंत करून एक दिसाक तरी येव मोची माय. माय मुजी भोव गरीब आसलेली, पिंजलेली वस्त्रां न्हेसताली. ती स्वता भुकेल्ला आसताली, पूण म्हाका भोव मोगान पोसताली. माय मुजी भोव गरीब आसलेली, पिंजलेली कापडां न्हेसताली. ती स्वता भुकेल्ला आसताली, पूण म्हाका भोव मोगान पोसताली. माय म्हजी कश्टाली जिवनान, ह्या पुताक एक वाटेक पायताना, हांव सुखाक पावताना ती जिवंत उरली ना. रडता हांव आस्तिका चिंताना. जर म्हाका देव म्हजो दिश्टीक पडून मुळात तर माग तुका कितें जाय. मागतलो धाड देवा जिवंत करून एक दिसाक तरी येव मोची माय. जर तिका देव धाडीत त्या दिसा सुरंगराय तोलो हो संसार. बांदतलो स्वर्णाची तोरणां, सर्गितावन भुंयतळाक आकसार. जर तिका देव धाडीत त्या दिसा सुरंगराय तोलो हो संसार. बांदतलो स्वर्णाची तोरणां, सर्गितावन भुंयतळाक आकसार. सूर्या तूं त्या दिसा बुडनाका, चंद्रमा तूं उदेवून येनाका. दीस तो लांब जाव बुडना जाव, माय म्हजी उरतेली लागींच म्हाका. जर म्हाका देव म्हजो दिश्टीक पडून मुळात तर माग तुका कितें जाय. मागतलो धाड देवा जिवंत करून एक दिसाक तरी येव मोची माय. एक दिसाक तरी येव मोची माय. एडन कशें सिंग केलें तुवें? बरें. बरें कन् वय खंडीत जावन बारी सुबीत कन्न सिंग केलें. बरें अर्थाबरीत पद आनी तुवें तें बरें फील घाल म्हळें तुवें. अर्थ कर्ण म्हळें तें भोगलें आमकां. बारीस सुबीत तरान म्हळें. ताळो बरो आसा आनी तुवें वॉल्यूम कंट्रोलूय बरो आसा. तुवें डायनामिक्स यूज केलाय, लावड सिंग केलाय, मदें सॉफ्ट सिंग केलाय. तें बरें एका बऱ्या गावप्याची शाती. इतल्या ल्हान प्रायारीत तुवें ती दाखयलाय. अशेंच बरें कर म्हूण रिदम आनी
ताळ श्रुती आनी बरें करून सांबाळलां तुवें तेच गी त्या पदाच्या साहित्या विशयान म्हज्या इशीन आनी तिशीन दोग मानाय बसल्यात तांकां हांव सोडून दिता. एडन मस्त सेंटिमेंटाळ पद हें म्हाका ही मस्त पसंदेचें. हें पद तुका कोणें मिसून दिलें? तुवें विंसलें की मम्मीन डॅडीन मिसून दिलें? मम्मीन वय गे. ओके. तुजी प्राय कितली? खंयच्या क्लासींत आसाय? सेकंड स्टँडर्ड. वय गे. तुज्या प्रायेक तुवें बरें सिंग केलें. तूं सोबीत दिसताय त्या स्टेजीचेर वेदीचेर बरो दिसताय आनी बरें बोगणाय गेलें तुवें अपुर्बायन सिंग केलें. पूण ताचो डीप मिनींग म्हणटा पळय गूण अर्थ पळय हांव सांगतां. इंग्लिशांत तें सांगणी आसा गॉड कूड नॉट बी प्रेजंट एवरीवेर दॅट्स वाय ही क्रिएटेड मदर्स म्हूण. देवाक सक्कट जाग्यान आसूंक साद जावना ताणें आवयांक रचलें म्हूण. आवयक पळोवन आमकां आवय म्हळ्यार आवय बापूय आयली देव कसलो म्हूण कळटा. आवय बापूय मोगाचीं जाल्यार देवी मोगा आसूं म्हूण भुरगें कन्क्लूड करता. आमची माय पळय म्हाका उडास येयलो चड आयलो कित्याक म्हळ्यार म्हजी माय ना आतां. हांवें आम्मा म्हणचें म्हाका मस्त दुखता आतां कित्याक म्हळ्यार विल्फीचीं उतरां म्हजीं जालीं. कित्याक म्हळ्यार हांवें आशेवजे तितल्यान म्हजी माय एकपटी आनी विल्फी कितलो हुशार आगे म्हळ्यार विल्फीक आवयचो मस्त मोग. कित्याक तें ताच्या घरा कित्यांत नांव दिलां मग्दलेना. ताची आवय कश्टांनी काम करतली. फादर मुल्लस आस्पत्रेंत ल्हान काम करणं ह्या विल्फी आबाकांनी तिणें पसुल्लें आनी विल्फी आबान बरें करून एक्सप्रेस केलां. आनी तो खालें म्हणटा गो तें सुर्या तूं बुड नाका संद्रे मात उदें नाका म्हळ्यार अर्थ कालें म्हळ्यार अशेंत आसूं दी म्हजी माय सदांच आसूं दी म्हणल्या पळय. आवय बापूय आसतना आमी घरा वेतो हांव घरा वेतो आतां वचना कित्याक म्हळ्यार माय बाब ना ती. भुरग्यांक हांव सांगता तुमी जिगे बिगे तारांचें ह्या संवसारांत एक आवय एक बापूय दोगांयच्या एक मेळींत आमी जनन घेता. ते माय बाबा म्हूण आपोवचें व्हरत तें दायज आमी जल्मांत हांव घेवन येता. तुजी मम्मी एडन 9 म्हयने ववयता मागीर पानो दिता सोलोंक शिकयता भास शिकयता एथिक्स शिकयता वॅल्यू शिकयता तुजें पर्सनालिटी रुपीत करता. यू शूड बी ग्रेटफूल. आनी कोणीय हांगा हें आयकतलें आसात भुरगीं तुमच्या माय बाबाक केदींच विसरनाकात. सिराकाच्या पुस्तकांत सांगलां तुजी माय बाप तकलेंत अस्कत जाल्यार व्हडना तांकां विसरनाकात पूण तूं कितें करताय तेंत तुका मेळटलें म्हूण. भारी अपुर्बायेचें पद. आनी एडन तुवें अपुर्बायन सिंग केलां. व्हड जावन येता आसतना आनी की बरो कलाकार तुवें जाय बरें प्रॅक्टीस करीत की तुका अभिनंदन. ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स. विल्फी आबाची थांक म्हळ्यार ताच्या उतरांची शाती म्हळ्यार आमी पदां बरयता आनी आमच्या त्या भावणांक ती एक सरी जातात. पूण विल्फी आबा डायरेक्ट आमच्या काळजा भितर एक ताची उतरां आनी आमची ती सिंतिमेंतां ती एक फुटच्या कदलून सोडटात. पाटी आमी वास्तविकतेक येवंक आमकां मस्त तेंप लागता. आतां म्हाका म्हज्या माय स्वता म्हाका उडास आयलो तिचें पयलींचें कश्ट तिणें आमकां वाडयल्ली ती रीत शिकयल्ली ती बुद्ध म्हळ्यार आमकां बुधबाळ सांगची ती रीत हर एक म्हाका उडास आयलो. आनी हांवें फाटी म्हज्या ह्या त्या संवसाराक फाटी हेजे तर आनी थोडो वेळ लागतलो. विल्फी आबाची थांक ती आनी तुज्या पेरंटाक स्पेशल हांव थँक्स म्हणटा. म्हळ्यार असलीं पदां तें विंसून दिवचें आसा आपल्या भुरग्यांक. हे तुमकां भुरग्यांक एक सिंगींग कॉम्पिटिशना खातीर या रियलिटी शो खातीर हांगासर हाडोवचें सिंग करोवचें न्ही. हातूंत तुमकांय जायतें शिकूंक आसा आनी भुरगीं जायतें शिकतात आनी तुमचें गायन दुसरीं भुरगीं पळयतात. आनी पाद्रेबाण सांगिल्लें ताका हांव ॲड करूंक ताका कुडचुंचें जाल्यार आमी जल्माल्या उपरांत आमकां सक्कड आमकां मेळचें आमचे फ्रेंड्स मेळटात आमचे मोग करचे मेळटात. पूण आमी जल्मच्या पयलें आमचो मोग करची म्हणलें आसा तर ती आमची आवय आनी बापाय. म्हळ्यार आमी आवयच्या पोटांत आसतनाच ह्या आमचे विशीं तांच्या मतींत येता आसतना आमकां एक भुरगें जाय जें येता म्हणटा आसतनाच ती आमचो मोग करूंक स्टार्ट करतात. उडास दवरची आमी जल्मच्या पयलें आमची मोग करची मनशां आसात म्हूण तर ती आमची आवय आनी बापाय. सो भुरग्यांनी तें उडास दवरची आनी तांकां काळ जायची. उपरांत पुरांक उपरांत आमी जल्मल्या उपरांत आमी इस्कॉला गेल्ल्या उपरांत आमी व्हड जाल्ल्या उपरांत आमी कॉलेज गेल्ल्या उपरांत ती आमकां सैद पुरो उपरांत मेळची मोग करची मनशां. इतलें म्हाका ह्या विशयान एक टिप्पणी करूंक आसा. एडन तुवें बरें करून सिंग केलें विल्फी आबाची उतरां. म्हाका मस्त तुवें त्या यादयांच्या संवसारांक पाटी वेलें. देव बरें करूं तुका. ऑल दी बेस्ट. थँक्यू सर. आल्डन पिरेरा गंटल कट्टेतावन आयलाय न्ही. वय खुशीच आमची MCC बँकान जिगी बिगी तारा म्हणल्यार कार्यक्रम आरंभ केल्ल्या वरवीं म्हळ्यार तांणी हाचे पोशकपण घेतले उपरांत
आमची पब्लिसिटी कशी आसा प्लस MCC बँकात आनी ह्या कार्याक विशेष एक पब्लिसिटी मेळटा आसा आनी विशेष आतां म्हळ्यार ह्या सिजनांत आमी फस्ट जिगी बिगी सिजना बरें न्ही विशेष जावन ह्या सिजनाक जायती आमच्या सिटींत भायलीं भुरगीं गंटल गट्टे उडुपी कासरगोड बेलतंगडी उजिरे बंटवाळ असल्या पयशिल्या गांवांत ह्या स्पर्ध्याक भुरगीं आयल्यात ती आमकां विशेष दादूसकायची गजाल आनी आमी जे एक आमकां शेवट आसलो आमकां उद्देश आसलो तो ह्या मारिफात जारी जाला म्हणून आमी पात येता MCC बँकाक त्या खातीर आमी विशेष आभारी जावन आसा आनी आतां एल्डन पिरेरा वय तूं चंदा मामा म्हणल्यार पद काडून आयलाय न्ही गे वय हांव चिंता आयच्या एपिसोडांत दुसरे पोटी संद्र मेळचो एक पोटी मिकबॅक्साची ती संद्र आयला कलकी रातांनी पुरो आयल्या सो चाफ्रा डिकोस्ताची उतरां रिको झेरियन काय म्हणटात कंपोज केल्लें आनी संगीत सजयणार ओके गुड व्हेरी गुड ताचे उपरांत रश्मी किरण आनी रितेश किरण हांणी गायन केल्लें आसा चाफ्रा बाबाची उतरां म्हळ्यार ती म्हणटात सोड म्हळ्यार म्हणटात थालवारी बरी आसची उतरां छंद मामात ती कशी आसात म्हणून आमी आयकोन येवया चंदा मामा हो चंदा मामा ओटल्या फेस्ताक ये गा मामा ये गा चंदा मामा तू ओटल्या फेस्ताक ये गा मामा ये गा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा ओटल्या फेस्ताक ये गा मामा ये गा चंदा मामा तू ओटल्या फेस्ताक ये गा मामा ये गा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा जिगी बिगी तारा मोदे संद्रे मातुराय जाताय मोळबा तारा फुटताना ओसो कसो रे बागोन येताय जिगी बिगी तारा मोदे संद्रे मातुराय जाताय मोळबा तारा फुटताना ओसो कसो रे बागोन येताय ओ चंदा मामा ओ चंदा मामा ओ चंदा मामा ओ चंदा मामा ओडले फेस्ता ये गा 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 मामा कंचा तुका मास दिता दाटो मोठो जागा मामा कंचा तुका मास दिता दाटो मोठो जागा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा ओटल्या फेस्ताक ये गा मामा ये गा चंदा मामा तू ओटल्या फेस्ताक ये गा मामा ये गा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा
रॉकेटचेर बसून कै तुझ्या आंगर बेतात कै आयले गेले देवले जाल्यार सोबाय तुजे उरात कै रॉकेटचेर बसून कै तुझ्या आंगर बेतात कै आयले गेले देवले जाल्यार सोबाय तुजे उरात कै ओ चंदा मामा ओ चंदा मामा ओ चंदा मामा ओ चंदा मामा ओडले फिस्ता ये गा 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 मामा पियंचे तुका सूर दिता तांबडा तांबडा जागा मामा पियंचे तुका सूर दिता तांबडा तांबडा जागा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा ओटल्या फिस्ता के गा मामा ये गा चंदा मामा तू ओटल्या फिस्ता के गा मामा ये गा चंदा मामा 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 व्हडल्या फेस्ताक ये गा मामा तशें म्हणटा तूं म्हाका पळय तें मामा बरें दिसलो की तुका आनी सूर दिताय म्हळें ओके आतां तेजें साहित्या विशीं दिल्लें गमान दिजें म्हाका इल्लें कन्फ्युजन आसा रॉकेटाचेर बसून खंय तशें जायचें तें आखय म्हण आसा तुवें माम आयलें देखून आखय बरयलें गे मामा सांगत आखय येता न्ही गे तशें बरें ना गे साहित्या विशयान ओके हे कोणें गायलें गो तें तो वळची जिगी बिगी तारां कोण रश्मी किरण आणि कोण रश्मी म्हळ्यार कोण हेरीक अजार्य आबाच्या दू हां ओके रश्मी आनी रितेश एरीक बाबाची भुरगीं वय आनी आतां आनी एक तारवार नेकेत वा स्टार उदेलां रश्मीचो पूत बरो कलाकार जाला ताजो एक शो हांवें पांबुरान पळयलो आनी ताचें नॉलेज सक्कड संवसाराची म्युजिकल बॅकग्रावंड ताणें चरित्रां सांगली आय लायक दॅट प्रोग्राम म्हाका पसंद जालें दॅट ए पार्ट आतां बरें तुवें प्रयत्न केलें बरें सिंग केलें जिगे बिगे तारा म्हळें ह्या शोचें नांव जिगे बिगे तारा आनी तातूंत मस्त अर्थ आसा तुका लोवर नोट वेताना इल्ले कश्ट जातात गी लोवर नोट वेताना इल्ले कश्ट जातात आनी स्केलार इल्लेशें रावंक प्रयत्न केल्यार बरें जायत गी तूं प्रॅक्टीस करताय गी वय खंय तूं घंटाल घाट्टे गे गांव तुजो हो घंटाल घाट्टे म्हळ्यार मूड बिद्र लागीं न्ही गे वय थंय मूड बिद्र लागीं बरे बरे सिंगर्स आहात ते आमचे स्पेशली GSP आहात पळय ते हिंदुस्तानी म्युजिकान बारी एक्सपर्ट्स ते कोणी मेस्त्री म्हणल्यार वच तूं प्रॅक्टीसाक जायत गे हांव कलंगण माणसो पण शिल्पा मॅमा कडेन येता खंयच्या मामा लागीं शिल्पा मॅम मॅम गे म्हाका थंय मामतो दिसलो पुरो आज मामतो न्ही चंदा मामले शिल्पा मॅम लागीं ओके फायन तूं बरें मागता जायत गे बरें प्रॅक्टीस कर ओके ऑल द बेस्ट आल्डन चंदमामाक मात इन्विटेशन गी फेस्ताक म्हाकाय व्हडल्या फेस्ताक हांवें हेजे ये पाद्र्यापाक सुरेची गज ना तो ऑलरेडी तांबडो आसा म्हाका जाल्यार दी जायत की हांवें म्हाका इल्लें तांबडे दे बरें आहलें तुजें एक्शन तांबडो बरें आसलें तुजें सिंगींग कश्टांचें पोदें तें आडली बतावन तें समा रिदम अर्दर्न तें तुवें कोरस स्टार्ट करिजे सदां बरें करून सांबाळ्ळें तुवें आनी वर्स येताना रिदम चेंज जाता तें तुवें बरें करून प्रयत्न करन बरें करून रिदम बरें करून सांबाळ्ळें पूण श्रुती इल्ली इल्ली तें हांगा हालोवन आहली जायत गे श्रुती मेन कितलें एक्शन केलें रे आनी मास्क हांवें माईक तशें उरिजें म्हणून ना कोण मास्क हांवें चंदा मामाक जायत गे मायकाचें पोजिशन तुवें तेंच दवरिचें मास्क हांवें येता न्ही सायडीनल्यान हांवें जायत गे ओके बरें आसलें ओवरऑल बरें प्रयत्न तुजें तुका सर बरें मागता एल्डन सो बरें एक प्रयत्न कित्याक म्हळ्यार पद आरंभ करतानाच रायना बागेडे हांवें सांगलें कित्याक म्हळ्यार पद टफ आसा उतरां आमकां आयकूंक सलीस दिसता चंदा मामा व्हडलें फेस्तांनी परत सलीस आसात पूण ताचें कंपोजिशन मस्त टफ आसा आनी तुवें तें बरें एक एटेम्प्ट केलाय आनी छाफ्रा तुसलो कावी आमी सडवत हांवें सुरवेर सांगलें ताची उतरां म्हळ्यार तालवारे बरी म्हणून पूण ताचे लागीं एक भुरग्याचें काळी जाल्लें
सडावत व्हडले व्हडले बरयणार जावन दी या एक चलवळेकार जावन दी क्रांतिकारी जावन दीत आमी तांकां एक हायप क्रिएट करचे आनी ते अशेंच आसतात अशेंच ते भिरांकूळ ना तर अशेंच काय म्हणटात एक टफ मनीस म्हणून पूण तांच्या भितर एक भुरग्यांचें काळीज आसता म्हाका उडास आसा हांवें एक बूक वाचलो चेग्वेराचो आनी चेग्वेराचे सगळे लायफस्टायल तो बोलिव्हियन क्रांतिकारी आनी सगळे लायफस्टायल संघर्शांनीच आसा तो डॉक्टर जाल्लो ताच्या उपरांत लोकां खातीर तो झुजोवंक भायर सरलो आनी ताच्या उपरांत ताणें सगळी जिणी मरता म्हणसर म्हळ्यार ताका शूट केल्लें अमेरिकन फोर्सान रानांत करशिल्ली त्या जाला आमी चिंतचे आसलें वो सगळो गेरिल्ला वार वो झूज करचोच म्हणून ताच्या मदें ताका एक बरो मोग आसलो एक लव आसलें एक एफेयर आसलें तें चिंतूंक साधना आमकां म्हळ्यार ज्या संघर्श बरी जिणेंत असलें एक काळीज ताच्या भितर आसा आनी ताका तो टायम दितलो शाफ्रा डिकोस म्हाका ही उतरां आयकतना तोच उडास आयलो ताच्या उतरांनी सडावत सामाजीक आजची ताणें जायती जागृती दिली आनी चळवळे विशीं चड ताची पदां आसात आनी एक म्हणटात बंडाया साहित्याच्या त्या स्टायलाचे ताचें साहित्य आसता आसतना ताच्या मोदें ताणें छंदा मामा व्हडले फेस्ता किये म्हळ्यार तो लायफ ताचें तशें आसलें तरी ताचे भितर एक मोवाल काळीज जी आसलें म्हणल्यार ह्या उतरांनी ताणें दाखोवन दिला ही उतरां ह्या वेदीक हाडिल्ल्या एल्डन पेरेरा गंटलकट्टे तुका देव बरें करूं. मोगल वीक्षकांनो हांगसर पयल्या रावंडाचो पयलो एपिसोड अखेर जाता सो कशें आसलें सगळ्यांचें परफॉर्मन्स सो वॉज इट कम्पेटिटीव वॉज इट कट थ्रोट भुरग्यांची तयारी कशी आसली दिसून तुमकां आयली गी जजीसांची वरवणी कशी आसली डेफिनेटली कॉन्फिडन्स बिल्ड करूंक जावंक पुरो तिदवणी दिवंक जावंक पुरो हांगसर तावन ह्या वेळार तावन इट्स गोइंग टू गेट टफर अँड दॅट वॉज एविडंट सो ह्या वेळार आमी आयचो एपिसोड अखेर करता मुखल्या एपिसोडांत आमच्या पयल्या रावंडाची आनी कोण कंटेस्टंट्स आसतली म्हण पळोवंक तुमी अतुरायन राखून रावा सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार तेराळा पर्यंत भरपूर मोग आसूं दी नंतर मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7.